disgusting. I was here 40 years back, and I've come here often, and I haven't seen rubbish like this collecting on this beach. There's a lot more that has come up on the beach in terms of restaurants and cafes and so on. But you need to have corresponding services like cleaning up the beach. Not cleaned properly. Not cleaned properly, no. It used to be a beautiful beach 40 years back, and I'm really disappointed to see it like this. I'm really sad to see it this way. Well, it doesn't attract tourists. Nobody wants to come and see a pile of rubbish that might smell or have rats or anything like that. You know, it doesn't do the tourism any good. It's no good for the local area. So Goa government is promoting tourism day by day. They are. Then if they want to really promote it, then they need to deal with this rubbish. Otherwise tourists won't come. Tourists won't come? No, they won't come. I mean, I wouldn't come. If I'd known this was here, I probably wouldn't have chosen to come here. I'd have gone somewhere different. हो कचरो आहा पळय न्हू, हो कचरो असोच पडलो आसा आनी हो गव्हर्नमेंट व्हरपाक कांय एक्शन घेयना. कितले तेंप जाला? जाला तो 1.5 म्हयने जालो मायज जालो. बिचार आसा तसोच आहा. आनी मागीर ते ट्युरिस्ट लोक फोट बी मारताय आनी धाडटा भायर धाडटाय आनी कितें लोकांक दाखयता पळय पाटणेम बीच असो हें आसा तें आसा सारको ना म्हण. बिचाची बदनामी जाता. हय म्हणटकीर तो आतां कचरो बेगीन तो व्हरचो. आज सिजन स्टार्ट जालो आहा न्हू. म्हणटकीर आतां मागीर लोक म्हणटा तुमचो बीच कसलो सामको पाटणेम डर्टी म्हणटा बीच. आराम पागे म्हणून आमचे हिंग तो सुपरवायझरींग काम करता तांकां हांवें 2-3 फावट कॉन्टेक्ट केलें आनी तें म्हणटा कितें आमची कंपनीची पळय कंपनी पयली आसली तेणी आनी कोणा दिला आनी तो आपल्याला कांय सांगलें आयकना. म्हणून चडांत चड हांव हें करता कितें ह्या कंपनीन जो पळय येळेर खंय कचरो आसा, फॉरेनर येवपाक लागले आसा, लोकल फॉरेनर येवपाक लागले आसा, तो कचरो बेगीन काडचो हें मागेलें रिक्वेस्ट तांकां. आतां आमी इलेक्ट जाल्यार आतां आमी न्यू कॉन्सूल इलेक्ट जाल्ले आसा. येदो म्हळ्यार आमची मिटींग कांय जाल्ली ना. ते मिटींगेक आमी फाल्यां 20 तारखेर मिटींग आसा. फायनल केला मिटींग. जेन्ना ते मिटींग आमी जातली त्या टायमार हांव तेंचे कॉन्सुला कडेन उलयतलो आनी आमकां रेजोल्यूशन कितें डिटेल घेवं आता